आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्या कांय खबरो. प्रोफेशनल अनिशा शेखान आपल्या अनिशा ब्युटी पार्लराची तिसरी शाखा म्हापशां सुरू केल्या. अनिशा ब्युटी पार्लराच्यो वास्को आनी पणजे ब्रांची आशिल्ल्यो. आता हो ब्युटी पार्लर म्हापशांय सुरू जाला. हांवें म्हजो तिसरो ब्रांच हांगा म्हापशान उगडला आनी आमचे पणजेय आसा वास्कोय आसा. आमचो फक्त लेडीज सलून आसा. आमच्या हितून स्पेशलिटी खूब आसा, जशें ब्रायडल आसा, लेटस्ट टॅक्नोलॉजी आसा, लेटस्ट मेकअप आसा, HD मेकअप आसा आनी तशेंच आमी तुमकां फेशियलांनी सुद्दां लेटस्ट मशीन्स यूज करतात, जशें की तुमची स्कीन आनी निखळून येवन आनी लेटस्ट हेअरस्टायल्स आमचे कडेन आसा. म्हापशां शेनवार आयतार अंजनीबाय मालपेकार संगीत संमेलनाक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. संमेलनाचें उक्तावण जिल्लोधिकारी नीला मोहनान केलें. संगीत संमेलन आविष्कार संस्था घेता. ज्येष्ठ रंगकर्मी सर्गेस्त श्रीरंग नार्वेकाराची दुसरी पुण्यतीथ 12 मार्चाक जातली. म्हापशां हनुमान नाट्यगृहांत कार्यावळ जातली. A veteran actor of Marathi stage, Mr. Sakaram Mayekar, and a veteran actor, theatrist and Konkani singer, young Chiku, will be felicitated at the hand of Father Santan Carvalho. This function will be followed by a Konkani theatre by name Atacho Tep, written by late Remy Kulasu. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सध्या राष्ट्रीय पार्टी सत्तेर आसूनय हॉकी वयर सरना म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय उलयलो. गोवन्स हॉकी असोसिएशनान दवरिल्ले हॉकी सर्तीक गेल्ले कडेन विजय उलयलो. चले आनी चलयांच्या गटात उत्तरेंतल्या टिमींनी दक्षिणेंतल्या टिमीक मारले. सगळ्याच मळार सध्या उत्तरेंतले लोक जिखतात. दक्षिणेंतल्या लोकांच्या वाट्याक हार सोडून कांयच ना. ही हार नवी न्हय म्हूण विजयान सरकाराक तोमणो मारलो. Now we in Goa and in the country are being ruled by a nationalist party which unfortunately has not been able to save the national sport. What we can do, our bit, is to open the eyes of the government which is sleeping, especially after they having their credentials of being a nationalist party. I think in Goa, if we have to save this national sport, we require a regional party, not a nationalist national party. I congratulate the winners from the north and the losers from the south. The situation in Goa is very much similar. North seems to be winning and south seems to be losing in every way. So it's not a big deal that you all are losing in hockey also. वर्ल्ड कपांत टीम इंडियान शिखर राखून दवरलें. धोनीचे टीमीचे सेगीत 5वें जैत. मंगळारची मॅच आयर्लंडाचेर मारली. आयर्लंडाक 8 विकेटींनी मारले. टीम इंडियान फकत 37 ओव्हरींनी 260 रनाचें टार्गेट गाठलें. शमीन 3 विकेटी काडल्यो. शिखर धवनान सेंच्युरी मारली, तो मॅन ऑफ द मॅच. जोडयेक रोहित शर्मान 66, विराट कोहलीन 44 रन काडले. टीम इंडियाची फुडली मॅच आतां झिम्बाब्वे आड शेनवारा. Oh, how sweet's that? But it's not sweet enough. It should be out. It is out. Oh, yeah! Got him. Snuck it through. Good shot. Super shot. Ireland back and he's gone. Caught behind. It certainly was a nick. Oh, that's out. This could be out. This could be all out, yes. Hits a gap and hits a boundary. Beautifully timed. Even better, that's over the top for 6. Nice sound. Sounded sweet. Well, he stands and delivers, Virat Kohli. Oh, cracking. What a cracking way to finish it off that is. It's 5 from 5 now for this Indian side, 10 points. They are on, they've already qualified for the quarter-final stages. इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपतात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.